Dennyanchem जिन्ने म्हणल्या कार्यावळीक हांव विन्सिबिंटो आंजेलो तुमकां माया मोगान नमन करता. हे अपुर्बाचें कार्य कार्मेल किरण म्हणल्या माझ्या द्वारे हांगासर प्रगट जातलें. पयस सभेच्या वाड्यावेळेंत जायते लायक जळकणांतल्या साळका बरी लिपोवन गेल्यात. तांणी केल्ले मिसांव तांचें देणे जायते फावटी कोणूय तांकां एक मानशी दिनासतना तें चारित्र्यान लिपोवन गेलां. पूण ह्या कार्मेल किरण म्हणल्या माझे द्वारे तांकां सर्वांक हांगासर आमी आपोवन तांची वळख तांचे मिसांव तुमच्या मुखार आमी दवरतले. जर ह्या कार्यान तुमकां बरें लागलें तर आमकां सांगा आनी तें हेरांकी दान दिया. जर तुमकां असले कोणी लायक मुखेली ह्या लायक मिसांव प्रगट करचे आसा तर कळल्यार तांची वक्ती परिचय आमी कर दितले. म्हजें व्हॉट्सअप नंबर जावन आसा 9481213196. म्हाका संपर्क करा. देव बरें करूं. परत तुमकां देन्यांचे जिने कार्याक स्वागत. पयस सभेच्या वाडवळीन स्त्रियांचो पात्र वर्तो जावन आसा. थोड्यांक मास विंसून काडला म्हणले बरी, थोड्यांक भागयणपणाचे शांतीपणाचे कुरव लाभला. तातूंनी फिरगजेंत वाड्यांत आनी आमच्या समाजेंत स्त्रियांचे मुखेलपण उखोवन दिसचें तसलें. थोडी राजकीयांतय परजळ्ळ्यान. आयच्या ह्या देन्यांच्या जिने कार्यांत पयली स्त्री जावन विंसून काडिल्ली सैरी जावन आसा जेप्पू फिरगजीची समाजसेवकी क्लिटा नोरोन्हा. क्लिटा बाई, तुका स्वागत. क्लिटा बाई, तूं एक सर वटांनी एक देन्या बरयत म्हणून जावं MC करच्यांत वाड्याची गुरकारन फिरगजीच्या कार्यांत आनी समाजसेवकी थोड्या काळा आदी राजकीयांती तूं आयिल्ली आनी ह्या मध्ये तुमचो एक स्वंत उद्यमी आसा. थोडे तुज्या कुटुंबा विशयी तुज्या वावरा विशयंत ल्हान मोठी झळक दिशी आमच्या वीक्षकांक. हांव क्लिटा नोरोन्हा, प्रस्तुत जेप्पू फिरगजेंत वस्तीकरण आसा. म्हजो नवरो नेविल नोरोन्हा पयले कॅनरा डिग्री कॉलेजींत कॉमर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावन आसलो. 28 वर्सां थंयसर सेवा दिल्या उपरांत स्वंत कुशन म्हणल्या बरी ताणें तें काम सोडलें आनी परत आमच्या कुटुंबाची व्याप्त आशिल्ली मोरणा पेटेचो वेव्हार आमी करनाशिल्ल्या तातूंत परत तो फाटीं आयलो. आनी म्हाका 2 जाणां चेडवां भुरगीं आसात. व्हडले नेल्विटा नोरोन्हा BCom LLB LLM करना प्रस्तुत STM लॉ कॉलेजींत प्राध्यापक जावन वावुरता. आनी दुसरें धूव आसा नेरिसा सेंट आग्नेस फायनल BCoमांत ताचें शिकाप शिकोवन आसा. भोव अपुर्बाचे कुटाम तुमचे. क्लिटा बाई, आतां तुजी भुरगीं वाडल्यांत. वो तुजो वावर सुरवेत जावन आसलो की ह्या फाटल्या थोड्या वर्सां जावन तुवें सुरवात केल्या? ह्या कुटुंबाची जबाबदारी आशिल्ली तशें म्हूण कांय करिनासतना रावल्या की ह्या सर्वकालीक करत आसाय? म्हाका सांगचें जाल्यार म्हाका दिसता भोवशा ल्हानपणांतल्यान तो म्हाका हे समाज सेवेची एक आसक्त आशिल्ली. पूण खंय हांव काजार जावन जेप्पू फिरगजेक आयलें थंयसर लोक तितकेशे साद्या मट्टाचो लोक म्हूण सांगयत. चड बायलें प्रपंच ज्ञान तांकां नातिल्लें. तशें आसतना सबार कडेन तांकां एक गायडन्स दिवचें तसली गरज आशिल्ली. आनी त्या तेकीत म्हाका इगर्जेंत गुरकाराचो हुद्दोय मेळ्ळो. घरच्यांत हांव म्हाका बरो प्रोत्साह मेळिल्ल्यान हांव चड आसक्तेनच म्हणल्यार बरी भोवशा फाटल्या 25-26 वर्सांत हांव ह्या उद्यमांत आसा म्हूण सांगयत. बरोबर आहे. आनीक आतां आमची क्रिस्तांव समाज एक देण्या बरी जावन आसा आनी आमकां एक दियेशज आसा, फिरगज आसा, वाडो आसा, कुटाम आसा, वेगवेगळे हंत आसात. तुजी ही देणगी म्हळ्यार आमची लायकाचे मिसांवस म्हणून एका कुटुंबांत वाड्यान फिरगजीन कशें चलोवन आसा? म्हजें एक
मी सांगू कितें म्हळ्यार म्हजो एक तत्व कितें म्हळ्यार पयलें कितें जाल्यार चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणटात सारकें सो हांवें केन्नाय जाल्यार पयलें म्हज्या कुटुंबाक प्रातिनिध्य दिल्लें आसा प्रमुख स्थान म्हजें कुटुंब पयलें म्हज्या घरांत म्हज्या भुरग्यांक म्हजी सासू माय आसा ती कशें पिडेस्त आसा तांचें पुरा काम जाल्या उपरांतच हांवें समाजाक स्थान दिवचें तशें म्हणून समाज हांव बगलेक दवरना कोणीय खंयच्याय वेळार कितेंय विचारना येयल्ल्या वेळार म्हज्या तांकी पुरतें थोडे फावटी ते कशें भायर वचून म्हणल्यार बरी हांवें कुमोक दिल्ली आसा इगर्जेन जाल्यार त्याच रितीर आनी लोक मानता देखून ते एक म्हाका एक प्लस पॉयंट म्हण येत हांव प्रायेन ल्हान आसल्यार म्हज्या वाड्यांत आसची सडावत पुरो प्राय जाल्ली जाल्यार तांचे प्रायेन ल्हान जाल्यार म्हजे कडेन येतात ती सांगतात अशें अशें समस्या आसा म्हण सांगून आनी म्हाका ते धाडे एक बरें मोन येता की हांकां एक कुमोक करया म्हण सांगून खंडीत जावन ताका म्हज्या कुटुंबाचोय भरपूर पाठिंबो आसा म्हण सांगयेत तुज्या ह्या सेवेक तुवें म्हळ्यार कुटुंबाचो सपोर्ट आसा पूण आनी एक सकत आसा ती आमच्या रचणाराची देवाची जेजू क्रिस्ताची तासो वांटो तासो पात्र तुज्या जिणेंत कितलो फळादीक जाला विन्सी एक सांगचें जाल्यार भोवशा हांव जप्प फिरगजेन खंय हांव पांय दवरलो तो वळतावन म्हाका भोगुल्लें आसा जप्प फिरगज तिकेशें चड मागण्याची फिरगज जरी तुमी आमच्या वाठारांत आयल्यार भोवशा हर एका घरांनी एक ना एक इमाज तुमकां पळोवंक मेळटा वय गोंयांत सडावत आसा कोडयाळान बरें उणें आमच्या जप्प फिरगेचेंत आसा आमच्याच घरांत भोवशा म्हाका दिसता काय एक बैल्या वाठारांत एक 3-4 फिर इमाजो आसात सो ते एक देवासपण आमकां जप्प फिरगेचेंत आमच्या जप्प फिरगज घरांक खंडीत जावन ते एक देवाचें देणें म्हूण आमी सांगयेत आनीक तुवें वस्ती करचो जागो सेंट जोसेफ नगर आनी तातूंत 90% क्रिस्तांव आमच्या दियेसीसांत मेळ्ळो जागो जाल्यार बरी क्रिस्तांवांचें बोळ थंय इल्लें बरेंच आसा तशें जाल्ल्यान लोकय तितलो तो देवासपण असो जाल्ल्यान आमच्या हर एका घरांनी ते एक मागण्याचो स्पिरीट मुळांतावनूच आयला म्हूण सांगयेत कालें जाल्यार आमच्या जप्पू फिरगजेंत मागणे एक लोक सुकयना इगर्जेक वेचें मागण्याचें देवासपण एकदम बोळ आसा म्हूण सांगयेत आनी तेंच म्हाकाय तें प्राप्त जालां भोवशा जप्पू फिरगजेन चड आसा म्हूण सांगयेत आनी आमची दियेसीस सिमिनरी आसा आनी ती आदली इगर्ज त्या देवाळान रिक्तानान त्या तराचें देवासपण उदेता आनी एक प्रमुख पात्र समाजेंत तूं एक गुरकार जावन फाटल्या 2 आवदेंत आसली तुजी जबाबदारी एक गुरकार जावन आमी सडावत गुरकार दादल्या मनशांक म्हणटाले आतां दादले बिजी जाल्ल्यान हर एका फिरगेन स्त्रियो हे मुखेलपण घेतात आतां गुरकार न जावन तुवें कशें एक कुटाम बांदलें एक वाडो गट केलाय कांय थोडी बरी कामां आसल्यार आमच्या विक्षकांक तुवें सांगवेत आतां वाडे सडावत ल्हान जावन आयल्यात कुटुंबां आतांच्या नव्या तांच्या पॉलिसी प्रमाणे उणी कुटुंबां आनी वाडे चड जातात तशें म्हज्या वाड्यांत आतां प्रस्तुत 28 कुटुंबां आसात आनी हर एक कुटुंब हांवें सांगयत की मस्तू मानता म्हाका तांच्या घरांत कितेंय गरज आसल्या वेळार जावं पुरो मोर्न या बरें कार्य खंयच्याय कार्याक जाल्यार तांणी पयलें स्थान गुरकाराक दिवचें मस्त बरी गजाल म्हूण म्हाका भोगता तितलो मान दितात वाड्यांत प्रायेन ल्हान जाल्यार हांवें येदोळूच सांगिल्ल्या प्रमाणे कितेंय जाल्यार तांचें पयलें स्थान येता गुरकाराक तशें आसतना तांकां एक सेवा दिया म्हणली एक उर्बा येता म्हाका सबार कडेन वाड्यांत जाल्यार थोडे फुडें काजारी जोड्यां मदें थोडी समस्या उदेलात युवजनां मदें समस्या आसात तशे जाल्या वेळार म्हजे कडेन येतात तीं सांगूंक आनी जें कितें हांव सांगता तें मानून घेतात मस्त कडेन बरेंपण जालां ह्या विशयांत म्हाका सांगूंक मस्त अभिमान भोगता ती एक मोल मेळनातलें काम आनी तांतली तृप्ती वेगळी आसा पूण थोडे कडेन अशें करता की गुरकार फकत रोसाक मागणी म्हणूंक या कुंभारा मागणी म्हणूंक सोडल्यार ताचें मुखेलपण वाड्यागार दिनांत गी या तांची गरज फकत मोरनाक गी तसल्या गजाली मदें तुजो वावर कसो म्हळ्यार एक लोकांक भरपूर स्पंदन दिलां गी तुज्या वाड्याघरांनी कधीच जावन हांवें येदोळूच सांगलें न्ही गे आमच्या वाड्यांत लोकांचो प्रोत्साह तितलोच आसा खंय जाल्यार खंयचेय ल्हान विशय जावं दी व्हड विशय जावं दी येदोळ म्हाका खंय कश्ट म्हूण भोगनात म्हाका नाका आसलें गुरकारपण म्हणलें तसलें एक चिंता येदोळ म्हजे कडेन येवना तितलो प्रोत्साह म्हाका मेळ्ळा आनी कोणेय म्हाका नांवा खातीर करता तशें कोणेय कांय उलयल्लें ना देखून
बरो सहकार ते म्हळ्यार आमी कशें चलयल्ल्या रिती प्रकार आसा म्हणून येत आनी तो संबंध बरो जिवो दवरतात आनी तेच मुखार गेल्यार फिरगजेंत तुजो वावर इगर्जेंत आयतारान तो कसो तूं मांडून हाडटाय फिरगजेंत गरज पडटाना आमकां गुरकारांक मात रापोवन जाल्यार आमचो फिरगज पाद्री आमचे कडेन उलयता आनी जें कितें लितुर्जी आनी कितें पुरो आसता पळय तें आमी वाड्यागार आमी वांटून घेवचें आसता त्या वेळार आमी वाड्याक सांगाता हाडटा वाड्यात हांव कितें पुरो सहकार गरज आसा एका फिरगजेक तें पुरो हांव मेळा अशें हांव प्रयत्न करता म्हणजे फिरगजगारांत फिरगजगारांत सोय सहकार वाड्यांत हांव हर एक वाड्याचे एकामेका सांगाता मेळून सहकार दिल्ल्यान येदोळ पर्यंत जप्प फिरगज बऱ्यानच आसा म्हूण सांगीत ल्हान फिरगज तरी कुटुंबां भोव समाधानेन सहकार दिवन सोडदोडेचो मनोभाव आमच्या जप्प फिरगजांत भोवशा चड आसा म्हणून दिसता म्हाका आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणटा त्या रिती प्रकारात आसा की या दुसरे मागणे विधी या म्हयन्याक सांगाता मेळचे चिंतया खंय ओल्ड एजा घेचे या ऑर्फनेज घेचे तशें कांय तुमी कांय प्रोग्राम केला वाड्या माटर आमी तशें खंयची कार्यक्रम करूं नात कित्याक म्हळ्यार एक तितकेशें बेजार आय कित्याक म्हळ्यार पोरूस आमच्या विगारांनी सांगलें इतल्या फिरगजे मदें जप्पू फिरगजेन मात्र ल्हान क्रिस्तांव समुदाय येदोळ सुरू करूं ना आमी कित्याक ल्हान फिरगज देखून आमी करून घातले तशें ल्हान जावन तुरले पूण आश्रयाक ऑर्फनेजीकेचें थंयलें कार्य दवरूं ना पूण गरज पडटाना आमी वाड्याची सांगाता मेळटा आमच्यान ते एक वाड्याचो दीस म्हूण आचरण करता ल्हानां व्हडां युवा जाणां प्रायस सगळ्यांक सांगाता मेळोन वर्सांत एक फावटी वाड्याचें फेस्त म्हूण करता आमी रांदता तशें ते एक सांगातपण आसा आमच्या वाड्यान ओके तशें आसा आतां तितके आमी फिरगजेच्या वाड्याच्या दोऱ्या भायर येवचें जाल्यार तुमी एक बरी MC कार्यनिर्वहन करताय तितलें मात न्ही कोंकणी नाटक सभेंत जायत्या नाटकांनी नटन केलाय तुका धार्मीक नाटकांती नटन केल्लो अनुभव आसा त्याच्या विशयंत कांय एक स्त्री जावन तुजें तें देणे कशें तुवें वापरलाय तें सांगवेत गे नाटक म्हाका भोवशा ल्हान प्रायतावन तो मस्त आसक्तसो एक क्षेत्र म्हूण सांगयत हांवें आनी पूण आतां अशें सांगचें गे त्या वेळा आसलें तें नाटकाचें उर्बा लोकां मदें आतां इल्ली उणी जाल्या भोवशा म्हज्या कॉलेज टायमार हांव नाटकांत आसलें कोंकणी नाटकांनी आनी बरे कलाकार लायक एडवर्ड कॉड्रेस देवादीन जोकीम पिरेर जॉन पिरेर चार्ली शिकेर एडी शिकेर तसल्या सांगाता नटन करचे ते एक म्हाका अवकाश मेळ्ळा आनी त्या देळाक केल्ल्या नाटकांक आनी आतांच्या नाटकांक पळयतना म्हाका खंय इल्लेशें उणेपण भोगता आतांच्या नाटकांनी त्या देळा ते एक डेडिकेशन म्हूण आसलें आमकां आतां एक 6 वरां प्रॅक्टीस म्हूण जाल्यार आसा न्ही गे आमी 6 वरां आसतले 6 तो 8:30 म्हणसर आमची प्रॅक्टीस एकच एक दीस कळनासतना म्हणल्यार बी आसतालें पूण आतां खंय लोकांक नाटकांत इल्ली आसक्त उणी जाल्या तशी भोगता पूण जावन येता ते आमच्या आयलो मिसावाच्या वावरा भायरच म्हणून ते तुजें एक देणें एका तराचें आतां तुमचो म्हणल्यार कुटुंबाचो वेव्हार पेटोकर्सचो तुमचो मांव तांचें नांव कितें जोसेफ नोरोन्हा भोव नावार्दीक 1980 तांणी एक उद्यम सुरू केल्लें आतां परत तुमी आयल्यात ते एका तराचे मरणा विधी चलोवचे सो हो कसो आतां परत तुंय तातूंत एक सहभागी जावन आसाय तुजो वांटो कसलो तुजो वावर कसलो तातूंत 1980 त्या दळा म्हज्या मांवान जोसेफ नोरोन्हान हें कार्य प्रारंभ केल्लें उद्यम आनी त्या वेळार आमचे सांगता मस्त कामागार आशिल्ले पूण जालें कितें म्हळ्यार त्या दळा एक आनी 2 जाण आशिल्ले त्या क्षेत्रांत तशें आमी तें काम करनासले पूण आयले वार म्हळ्यार एक 2012 इसवेंत म्हजो मांव 2011 इसवेंत म्हजो मांव सरल्या उपरांत म्हजो नवरो कॉलेजीचो लेक्चरर जाल्ल्यान ताका दोनी कडेन सांबाळूंक कश्ट जातालें मागीर आमी ती कशें मोन केलें आनी हो उद्यम तात्काळ बंद करून दवरलो आमी तरी म्हज्या नवऱ्याक मोन आसलें की म्हाका कॉलेज नाका म्हूण सांगून ताणें तें काम सोडलें परत त्या उद्यमाक आयलो हे उद्यम म्हाका दिसता आमच्या घरच्यां प्रमाणे आमच्या प्रमाणे ते एक मिसांव म्हूण सांगयत हांवें आमी केदाळे बिझनेस म्हूण काण घेवना एका घरांत मोर्न जाताना गरज तांची म्हूण सांगून
आम्ही आमच्या कुशप्रमाणे करूंक जायना अळे ते आकांताच्या काळार असतात आणि संतोषाच्या घडयेक हर एकलो आसता आणि विविध हंतांत तुका ते अरेंजर्स मेळटात मोरना विधींत सुरवात निमाणे पर्यंत ताणेच करवेत वय सांग देखून हांवें काल सांगचे म्हळ्यार एक मिसांव चारिटित्त म्हूण सांगयेत आणि त्यात तर आमी कर नायल्या फकत कर्स मात खाणी वय मोर्नो आसा म्हूण जाला म्हूण आमकां खबर आयिल्लेंच थंय हांव धरिल्लें पूण सुरवेर हांवें तूं म्हज्या न्हवऱ्याक केदाळी सांगचें आसलें एक मोरना पटल्यान इतलो वेळ तूं उपेगसिताय गी म्हणून तो ताचें एक कितें म्हळ्यार तो केदाळी परफेक्शन हर एकान परफेक्ट जायचें मोरनाची खबर आयिल्ल्या तो वळता न्हू 7व्या दिसाचे मीस जाता म्हणसर तो सगळे ताचे तन मन धन म्हणटा त्या कुटुंबाक सांगात दिवन आसा ताचे सांगात आसता तो तितलो तसो वावरतो आणि तुय सांगात पण आमी येता कितलेशे फावटी मोर्न नाणूंक ताणें म्हाका आपोवन व्हेल्लें आसा त्या वेळार म्हज्या सोडिलांनी म्हाका विचारिल्लें आसा म्हज्या माय मावान जावं पुरो म्हज्या आवयन आनी पुरा म्हज्या न्हवऱ्या कडेन विचारिल्लें आसा तूं येताय ताकाय कित्याक व्हरताय म्हणून पूण हांव येताली आनी थोड्यो गजाली इतल्यो आसात गे थोडी मोरना आपणूक जायनातल्या स्थितीर आसली आतां जीवघात केल्ली मोरना आनी पुरा म्हणटाना स्त्रियांक तितकेशे बेजारी जाता बेगीन दिसता पूण तली मोरना सयत हांवें हाणयल्यांत म्हूण सांगूंक म्हाका एक व्हरतो अभिमान आणि हे फिरगस भितर की बायरी तुम्ही करतात बायरी करता आमी कोडयाळा भायर केला आनी ताचे की चड आमकां शिपिंगाचे कॉन्टॅक्ट्स आसल्यान भारत देशांत भायर सयत आमी मोरना धाडून दिल्यान कित्याक शिप्पार आनी पुरा आयिल्ले थोडे तांचे ऑफिसर्स आनी पुरा मोहन पवताना आनी पुरा तांचे NMPT आनी पुरा तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करताले ते दाडा ती मोरना आमी भायर फ्लायटार आमी भायर पॅक करून इंडियांतून भायर सयत आमी धाडून दिल्यान मोरना आणि एक मरण मनीस जावन दी मोरोंक सुलाभ खंयच्याय वाटेन पूण मरणा उपरांत सगळें सुरवात जाता आतां जायत्यो विधी आसात ते थोडे फावटी एक चुरी आसतात या दुबळी काय आसा तसले कांय गणित आसा की तुमी तांकां तुमच्या हातांत या खंयच्या रितीन तुमी कुमोक केल्या ही ती गजाल समज सांगचें जाल्यार म्हाका सुगोतून नातलें आतां म्हाका एक विशय भायर कळटात कित्याक म्हळ्यार म्हजो न्हवरो पयलेंत हांव न्ही ताका एक समाज सेवा म्हळ्यार म्हज्या मांवांत हांव आयिल्ली देणगी म्हूण सांगयेत हांवें मरणा विधीन तांचो एक ल्हान एक विशय हांवें सांगचें जाल्यार म्हजो न्हवरो एक कॉलेजींत फायनल इयर डिग्रींत आसतना म्हजो मांव आमच्या सेंट जोसेफ नगर जप्प फिरगजेंत सामिशेन पावलाचो अध्यक्ष जावन आसलो आनी त्या वेळार एक दीस जोर पावस वता आमचें काजार जावंक नातलें त्या दाडा आनी कोणेंय सांगलें खंय हाळे आमच्या घराचें पाकें पडलां म्हणून आनी म्हजो मांव घरचें काम सोडलें आनी तो शिदा बायसन गेलो म्हजो न्हवरो फोळी चीर नासलो पेटेक वय फोळी चिरतना ताची ही 2 बोटां त्या प्लेनिंग मिशिनाचेर शिरकोन कट जाली दोनी बोटां आनी म्हजो मांव कोणाच्या की घरा समाज सेवा तांचे पाकें पडलें म्हणून सो तल्या एक उद्देशान सुरू केल्लें हें काम म्हज्या न्हवऱ्यान मस्तू कडेन मागीर म्हाका म्हज्या न्हवऱ्यान म्हजे कडेन सांगूं ना मागीर मस्तू जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा आमकां ताणें पेट उण्यार दिली आमकां ताणें गाडयेचे पयशे तकाण घेवनात तशें मागीर अशें आतां पोर कोणी ऐकलें म्हणटा तशें उलयतना तुमी ते रियायत दिल्ल्या दरीर तुमकां भोवशा आनी एक फ्लॅट काण घेवं तें कोण ना म्हणून पूण ते गोवान केल्ली सेवा जाल्यार तुका कितें भोगलें आनी पयशे काडून एका तराची संतोष न्ही म्हाका मस्त संतोष जालो कित्याक होता ताणें कोणाक पळय रियायती दिल्या ती निज गरजेवंत मनशां म्हणून म्हाका भोगतात मस्त दुबळी काय नासली मनशां तांच्या घरांत 1-2 घरांनी खंय तसो म्हजे कडेन सांगता सोदल्यार एक 5 पयशे ते घरांत मेळोना तितले दुबळी घरां तांकां एक नाणयतल्याची गत ना मोर्गाक व्हरतल्याची गत ना आतांच्या घरांत आनी ते कुटाम एका कांता म्हणटा तांकां कितें कोणा सांगचें कितें कशें कळ्ळें सगळें तुमी इवन पेट आनी प्रकार पेटणी तुमीच करतात सगळें मागीर तांकां आपोवचें आनी कितें नाणूचें काम थोडे कडेन नाणयल्याक पयशे काण घेतात थोडी नाणूची मनशां आसात पूण हो तशें न्ही तो येता थोडे फावटी म्हाकाय आपोवन व्हरता कापड न्हेसूंक आनी प्रसल्यार म्हाका आपोवन व्हरता आमी दोगांयनी सांगाता मेळून तें काम केल्लें आसा तें एक व्हरतें मिसांव कित्याक म्हळ्यार आजकाल थंयच मेल्ल्या मनशाची मर्याद कशी ना आनी जीव आसल्यांक उणें दिवची आसा तस जाल्यार तुमी एक आकांताच्या वेळार दुकां पुसची ते एक व्हरतें मिसांव आनीक थंयच त्या गुरकाराच्या कामान ती म्हणटा आतां थोडे कडेन बुजोवन आनी दिता ती तुका कशी भोगता थोडे फावटी मेल्ल्या म्हशीक 12 गुटी दूद म्हणल्यार पुगार न्ही तो एक सूर आसतना ताका कोणी पळयनात आनी लांब आनी रोडोन असो तरेची बुजोवन आनी आसता
तूं कितें म्हणटा एक गुरकार जावन खंयच्या रितीची बुजोवन त्या वक्ता दिजे म्हणटा बुजावण म्हाका भोगता ते आमी खासारा वेळार आर्टिफिशियल जावन नजो ते तितले आर्टिफिशियल जावन नजो म्हूण भोगता हांवें मस्त कडेन पळयला आनी आतां थोडे फिरगत जाणी तांणी इतलो तो वेळ म्हूण दिला 3 मिनटां 5 मिनटां इतल्यान तुलेजे म्हणून सो बुजावण दिवचे म्हळ्यार आमी घरच्यांक दिवची वैगिनी आनी त्या मनशा विशयान थोडे विशय जावं पुरो तुगे पाड मनीस जाल्यार आमी पाड सांगूंक जायना तशें म्हूण नातल्लें गण सांगचें म्हाका तें बरें म्हूण बगना आनी सांगात आतां ते एक ट्रेंड म्हूण सांगयेत घरच्यांनी परतून वयर येवचें आनी देव बरें म्हणचें म्हाका गुर्तूना त्या वेळार आमी कोणाक कितें देव बरें करूं म्हणा जाय वय सारकें ते एक तांच्या कुशीन दिल्लो वावर इवन आस्पत्रेच्या दाक्तराक आनी दिवचे काय ते काय धर्मार्थ करनात ते धर्माक करनात न्ही तूं पयशे काण घेता न्हू तुवें तांकां देव बरें म्हणून कितें म्हणा जाय आनी मरणाच्या वेळार आमी कोणाय की हाडे खासाराक तुवें सांगिना जाल्यार ओडना मरणाच्या वेळार आमी सांगी जाय म्हणना सांगिनासतना लोकांनी ये जे भाग घे जाय ताका आमी देव बरें करूं म्हणूंक नजो देखून हांवें म्हणचें मरणा वेळार देव बरें करूं म्हणचें आसूंकूच नजो आनी भलायकी जाता तितली मोटवी करा आमकां तांचे पुरा कितें अचिवमेंट्स आसा ते आमकां त्या वेळार गरज ना म्हूण म्हाका ना सारकें मागीर मिसा वेळार मरणाच्या मिसा वेळार त्या वेळार कितलेय ताची पुकारणी त्या सारक्या इल्ल्या लोकांक केल्यार भोव आतां हेंच म्हणचें आमच्या मिसांव क्रिस्ताच्या तत्वाकाल आसता सो तांतून तुका समाधान आसा की मागणे आनी तें पुरा कशें आसा म्हणल्यार तुज्या वावरांत समाज सेवा करूंक की म्हणचे मागण्याची गरज आसा सो आमच्या विक्षकांक थोडे वावर करनासात तुजे अनुभव देवा आनी संबंध कसलो वावरा वेळार हांवें तेंच सांगलें न्ही की आमचे जप्पू फिरगेचें मागणें इल्लें चड बोळ आसा खंयचें कार्य जाल्यार आमी मागणें नासतना प्रारंभ करना तेंच हांवें म्हज्या घरांत ती येदोळच्याक हाण दवरला आमच्या घरांत जाल्यार तशेंच आसा आमी सांजेची मागणी आमी सुकयना सकाळींचे प्रत्येक जावन म्हजो न्हवरो तो सदांय मिसाक वता कितलेय कश्ट जाल्यार तो आमच्या जप्पू फिरगेचें पावणे सोंग मीस आसा ताचे दिसाचे सुरवात ताणें करचें त्या मिसांत आनी आमकां फुरसत मेळटाना आमी येता कित्याक म्हजी प्रायवंत सासूमाय आसा तिची भलायकी बरी नासल्यान देखून म्हज्या घरचें वावर हांव पयलें पळयता पूण घरांत आमी मागणें सुकयना म्हज्या भुरग्यांक जायते कडेन घरांत पिडेस्त आनी आसोनी 24 वरां रेतीरे मागणें ते एक न्याय न्ही आमच्या मागण्यांत वय सारकें मालगडी ती आसा तिका आमची गरज आसा तिचें पयलें आमी बरेंपण पळयचें ताच्या उपरांत आमच्या घरांत गरजे पुरते आमी मागणें करता इगर्जेन मागणें करता आनी त्या तिकेत आमचो पाद्र्या बी बरो आसा आतां आमचो पाद्र्याप आसा फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस ताचें मागणें एकदम बोळ घे हरियेका मेटा तो मागणें म्हजो अनुभव हरियेका मेटाक आमी मीस जावन ताचे कडेन उलोवंक येता थंय जाल्यार ताणें मागणें करचें मागणें सुरवात करता मागीर कितें उलोवंक आसा तें धाकटें आनी मागण्यांत कांय चड ना एका मिनटांत सांगाता मागतना तेंतलो पावरच वेगळो आसा पाद्र्यापाचो प्रभाव आमचेर इल्लो चड आसा म्हूण बगयत आमकां आतां इतलो तुजो वावर आसा जर स्त्रियांक कांय दोन शब्द म्हळ्यार कुटुंबा मध्ये जियेताना वाड्यामध्ये जियेताना कसो तांणी मुखार वचवेत मुखेलपण घेवन क्रिस्ताच्या वाटेन चलवेत कांय तुजो संदेश आमच्या विक्षकांक ह्या वेळार म्हाका एक उडास येता आमी स्त्रियो आमकां मेतेरपण आतां चड आसा प्रस्तुत काळार स्त्रियांक समाज सेवेचे अवकाश मस्तू लाभल्यात पूण त्याच वेळार हांवें दिवचो एक संदेश येता म्हूण सांगयत कोण ना आनी म्हजो खासगी अनुभव कितें गे म्हळ्यार समाज सेवा गरज आनी स्त्रियांनी करी जैस पूण त्याच वेळार घराक इल्लो असो चड वेळ दिल्लो जाल्यार बरो आसलो म्हूण बगता थोडे कडेन अशें आसा विन्सी स्त्रियो भायर मस्त काम करतात मानता हांव तांची सेवा हांव मानता गरज आसा पूण त्याच वेळार घरांत आतांच्यो फॅमिलीज पुरा ल्हान न्यूक्लियर फॅमिलीज त्यो तशें आसतना आवय बापूय समाज सेवा तांचे बिझनेस आनी काम म्हूण सांगून भायर येतात घरांत एक या दोग भुरगीं आसल्या वेळार त्या भुरग्यांक तांकां वेळ पावना स्त्रियांनी म्हाका दिसता आनी प्रत्येक जाण वाडून येवचीं भुरगीं आसतना टीनेजर्स म्हणटा आमी यूथ टीनेजर्स त्या भुरग्यांक आवय बापायचो सांगात गरज आसा सारकें ना जाल्यार भुरगीं आडवटेक येता ते खंडीत मस्तू कडेन आमी दाखले आसात आमकां तें मात न्ही आतां भुरग्यांक तितलें एक जबाबदारी दिवचें सांगात आतां तुमच्या वाठारांत सांत आंतोनी आसरो आसा
सिस्टरांचे ते वय. दुबळ्यां Infirmaries, प्रशांत तसल्या जाग्यांत आपण व्हरून वाड्या मोदें जाल्यार तांचो जल्म दीस की वय. या त्या झाडा तांकां गत धरणांतल्यांची अनाथाची कश्ट कितें कळटा सो तोय तुका अनुभव आसतलो आम्ही केला आमचे बर्थडेज आमची म्हज्या मावाच्या मोरणाचे मीस जाल्ले और जल्मा दीस आनी कितें आसतना आमी थंय वचून ते प्रशांत निवास म्हूण आसरो आसा थंय लागीं लागीं 400 इनमेट्स आसात आमी तांचे सांगातात आमचे मिसाचे जेवण घे और जल्मा दिसाचें जेवण आमी तांचे सांगाता करशिला त्या दाळा म्हाका बघता इवन म्हज्या भुरग्यांक कितें बघला भुरग्यांक ल्हानपणाचे कश्ट कितें कश्ट कितें म्हूण कळटा तांकां वय वय आमी हर एक फावटी आमी मुखलें चिंताव आमचे फाटल्यान कशें तांची वाडावळ आसा आनी कितें कश्टान जी येता तें कळाचें जाल्यार ल्हानपणांत थंय वसा जाय वय भोव बरें क्लिटाबाई तूं आज हांगासर येवन तुजो ल्हानशानी सेवा म्हणून येत वावर दिलाय आनी तुजो अनुभव वाड्यान जावं दी या वाठारान समाजेंत कितलो दिलाय तो तुवें आमच्या विक्षकांक सांगलें हांगासर आयिल्ल्या तुका देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकांनो असल्यो समाजेंत जायत्यो स्त्रियो आसात जावं राजकीयांत ह्या समाजेंत ह्या वाड्यांत वावर करतात आनी तांचें बोळ मिसांवाक बोळ जावन आसा क्रिस्त आनी तें मागण्याचें बोळ जावन आसा असले एक अपुर्बायेचे देण्यावंत मनशां आमी तुमचे मुखार प्रस्तुत करता तुमकां बरें लागलें तर आमकां सांगा आनी परत मेळया देव बरें करूं